आम्ही हे सगळे आमचे मोरासकार म्हणटा शेडगांवकर मोरजेचे आमी हांगासर एसआयटीन येयल्ले आसा. सो आमी एप्लिकेशन घातलेलें, तांकां आमकां रिप्लाय केले ते अंडरस्टँड करपाक की कितें एक्झॅक्टली मॅटर आसा. म्हजें नांव प्रमोद शेडगांवकर, मोरजेचो मूळ हांव. असो एक्चुली कितें जाला की आमची एक प्रॉपर्टी आसा देवस्थानाची 11/0 म्हणजे सर्वे नंबर 11 डिव्हिजन 0 व्हडली प्रॉपर्टी देवस्थानाची. ती GCA घाय म्हणून एक कंपनी आसा, फ्रॉड करून ती विकत घेतलेली आसा आणि ती आता इलिगल कन्स्ट्रक्शन हेचे TCPचे आणि हेचे अशे हे झोल करून हे तांकां पयशे खावन आनी हे करून तेंच्यांनी परमिशनां घेवन तितूंतल्या तितून ते पंचायतीक तेंच्यांनी आपल्या हेतून करून सगळे हे घेवन परमिशन घेवन थंय ते तेंचे इलिगल एक्टिविटी तयार करपाचे आणि प्लॅनिंग चालू आसा. थंय ही प्रॉपर्टी आसा ती देवस्थानाची आसा एक्चुअली आणि हे सगळे 2 वाड्याची प्रॉपर्टी आसा. खंयची देवस्थान? आमचे जे मोरजाय ग्रामपंचायत पण काण्णीवस देवस्थान आसा ते हे आमी एक हे कशें ते राखणदार म्हणून हे जाणटेच सांगतले तुका कितें एक्झॅक्टली ते कशें ते करी आसले. बोकड्याचो सर्व म्हणून प्रॉपर्टीचें नांवूच ते तशें नांवूच तशें दिलां तेंच्यांनी बोकड्याचो सर्व म्हणून. आनी ते बोकडो आमी व्हरा आसलो थंय 3-3 वर्सांनी आनी ती पुरो आसलो. हे आमचे जे रिच्युअल आसले ते खरें आयज आमकां ती वयर वचपाकूच दिना. ती प्रॉपर्टी ब्लॉक केला. केस आसतना ते सगळे काम चालू करता. केस आसतना परमिशनां घेता, केस आसतना पंचायत ताका परमिशनां दिता सगळे कडेन. आनी डॉक्युमेंट थोडे गायब केले आसा. फॉर्म 3 जेन्ना म्युटेशन जालें 1972 फॉर्म 3च्या आधारे सगळे गोष्टी जाता. फॉर्म 3 गायब केले आसा. म्हाका एक सांग, फॉर्म 3 जेन्ना गायब केले जाल्यार तेंचे फॉर्म 3 इम्पॉर्टंट आसा, तेचे म्युटेशन कशें जालें? हां, आमी आतां म्हणटा बाबा नांवां आमची थोड्यांची लागले थोड्यांची लागूंक ना. ते म्हणटा फॉर्म 3 जाय. अरे फॉर्म 3 तेंच्यांनी गायब केले. फॉर्म 3 उडयले. हेतून मामलेदार आनी तलाटी धरून ते फॉर्म 3 गायब केले हे पयशे खावन. आनी पयलीं फॉर्म 3 आहले ते पिजलले. आतां फायलूच ना थंय. म्हाका एक सांग, हे अशे डॉक्युमेंट उडोवंक लागले जाल्यार आमी कशें रावपाचे? आमचो फाल्यां जावन इतले डॉक्युमेंट आसता गव्हर्मेंटाचे ते अशे ते फ्रॉड करूं हे पिजोवंक लागले जाल्यार आमकां अधिकारूच ना. आमी मनीसूच ना म्हणटले. बर्थ सर्टिफिकेटा हे ना, आमी मनीसूच ना म्हणटले. ते हांव म्हणटा, हांव मागणी करपाक गेले कितें तरी इन्व्हेस्टिगेशन करचें न्ही. सराक सुद्दां हांव CM सराकूय म्हणटा पळय आमी तुमचे गांवकार, आमी गोंयकार हे आसात कितलींच वर्सां पासून आमी हांगासर ते देवस्थान हे करता आनी गोंयकार पंचायत सपोर्ट करना आमकां. पंचायत हांगा परमिशनां दिता इलिगली. ते कितें पयशे म्हाका ते चड उलोवपाचें ना. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, तुमचो सपोर्ट आसूं न्ही आनी कितें न्याय दिवचे. आमचे गांव 2 वाडे आसा, ऑलमोस्ट कितलीच तरी घरां इम्पॅक्ट जाल्ली आसा आनी आमकां ती विकपाची ना. ती आमी थंय वाडवय बी घालता. घराची नांवां लायला थंय? हां, घराची ना, घराची आमी सकयल घरां रावता. हे डोंगराची प्रॉपर्टीची 3-4 किलोमीटर जागा 3-4 किलोमीटर आमी वयता. तो जागो तेंच्यांनी हडप केल्लो आसा आनी बांदकामां चालू केल्या तेंच्यांनी. आमकां भितर एंट्रीच दिनात ते वचपाक. तेन्ना आमी कितें करपाचें? कोर्टाक केस चालू आहा पूण हे कांय लक्ष दिना तेचेर आनी आमकां तो वचोंक दिना. खंयची कंपनी म्हणटा ती? GCA घाय आनी आतां तो रेड डीची कंपनी आसा IRPA इन्फ्रा म्हणून. ती आतां इन्वॉल्व जाल्या भितून. डेव्हलपमेंट करपाचें तेंचो हेतू आसा. तेंच्यांनी हे केला, MOU सायन केला जॉयंट वेंचर की आतां आमी थंय आतां हे प्रोजेक्ट करतले. अरे लोकांक थंय उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. वयर बोरवेली जाले, आतांच त्रास जाले आनी तुमी मल्टिप्लाय करी बोरवेली म्हणजे तुजी गोंयकार वचपाचें लागतले. आयज कितें करया, दिल्ली हैदराबाद थंय हाडपाचें मोरजे आनी आमकां मागीर दिल्ली वचपाचें लागतलें. थंय आमकां कितें तरी सरान अशें जायना जाल्यार आमकां खंय तरी जागो दिवचो. नाल्यार आमकां आमचे मोरजे काबार करपाचे चिंतला जाल्यार आमकां खंय तरी जागो दिवचो तेणी. आतां तुमी कंप्लेंट केल्या? आमी ताका सांगलेलें की इन्व्हेस्टिगेट फ्रॉड जाता आमच्या कंट्रोलान ना. डिपार्टमेंट फ्रॉड करता थंय. फॉर्म 3 उडयल्ले आसा तेचेर इन्व्हेस्टिगेट आमी मागणी करपाक गेले. हे सगळे इन्व्हेस्टिगेट करा. हे सेल डिटा सुद्दां आतां केल्या. ती पयलीं कायद्यान ती जाणट्यांची डॉक्युमेंट लागूंक म्हणजे हे ऑर्डर दिल्ली की बाबा जाणट्यांची डॉक्युमेंट हे आसूं मात्रीच आसूं तुजे नाजाल्यार ते इन्स्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जे आसूं लावन ते खंय लायले. सगळे फ्रॉड चालू आसा थंय. आमकां सर्वसामान्य आयज कितें जाला, सर्वसामान्य जो सादो मनीस शेतकरी आसा ते शेतकरी तो शिकलेलो न्हू, तो धरता एक्चुअली. तुम्ही डायरेक्ट हांगा येयले काय पयलीं पंचायतीन किंवा आमदाराक? पंचायतीक अप्रोच करीतूच आसा. पंचायतीन दिवन मेके जाले. कितें करतले? दिवन मेके जाले पण आनी त्याच आधारे ते आतां राज करता. आमकां वचून ते आडयतात ते.
तुमकां पळयता म्हणटले मात आमी थंय बाउन्सर बी दवरल्या आमी आनी सेक्युरिटी दवरल्या बाउन्सर दवरल्या थंय हाडे तांणी गेट घातले आयज म्हाका सांग तुजी हे आसा तुज्या प्रॉपर्टीन तुका वचपा खातीर सरावंडींग प्रॉपर्टी वचपा खातीर म्हाका सांग कोण हाडूंक शकता पळयता आमी कल्टिवेट करता थंय काजी लायता हे लायता आतां म्हाका एक सांग आमकां गव्हर्मेंट म्हणटा बाबा तुमी कल्टिवेट शेतांत राखरा स्किमी हाडटा बरे गोश्टी ते कित्याक एक तुमी हे करता की बाबा तुमी शेतां कल्टिवेट करचे म्हणून स्टॉप करचे म्हणून स्किमी हाडटा आयज हेच आमकां हे भायले तुमी एंटरटेन कशें करता भायले लोक येता हांगासर प्रॉपर्टी आडयता आनी तूं गोंयकारांक बंदी करता हे कल्टिवेट करपाक देवस्थानाची ते काजी बी ते देवस्थाना आमी कितें तरी दवरता मागीर देवस्थाना हे जालें काय म्हणून असो आमचो तो पारंपारीक पद्दतीन आमी येयल्ले आसा पण ही खंय ना खंय हे जे भायले लोक येता आनी भितून कोण शामील जाता तेका हांगा गोंयकारां आनी ते आमचे जे हे रिच्युअलाक सामको तेंच्यांनी हार्म केल्ले आसा लोकांचे काळजां दुखयल्ली आसा हे आमचे रिच्युअल ते हे करचे इन्व्हेस्टिगेशन करचे आणि आमकां न्याय दिवचो म्हणून तुमच्या लोकल आमदाराक तुम्ही केन्ना कन्सर्न करून विषय ऍक्च्युली आमची अशी परिस्थिती जाली आमी हे करून आमी इतले आतां जेंच्यांनी एक्टिविटी केली न्हू आतां इतले हे तो रेडी येयलो न्हू आतां तेचे कॉलर इतलो टायट जाला की आमकां प्रॉपर्टीन वचपाक रायट ना आमकां तशी परिस्थिती तशें न्हू आमदाराक खबर नासली गजाल आमदाराक कितें आसा आमदाराक आमी आतां एप्रोच करतले अशें दिसता आमी आतां एप्रोच करपाचें लागले आमदाराक सीएमाक पळोवपाक हे करपाक सीएमाक विचारपाचें लागले बाबा हे घडटा हे वायट घडटा हे लोकांक त्रास जाता सादे जे शेतकरी आसा दिसले लोक आसा थोडे कामाक ना पळय हे आसा आमकां धांवपाचें लागता दिसावड्याचेर कामाचेर आसा गाडी चलयता हे चलयता अशी परिस्थिती आसा लोकांची आमकां एक दीस आतां हांगा येयले आमी एक दीस काम सांडून येयले कशें जातलें आमचें अशेंच नाचत रावप न्याय खंय तुमी डिपार्टमेंट थंय फ्रॉड जाल्ले आसा फॉर्म 3 गायब करून उडयता म्युटेशनाचे फॉर्म 3 गायब करून उडयता अशें चलता आमी कितें करप बाबा ते फॉर्म 3 तुमचे कडेन सोमोंक जायना लोकां कडेन दिया नाल्यार समज आमी सामोन दवरता तुमचे कडेन सामोंक जायना फाल्यां सगळे गायब करता म्हणटा आमी मनीसूच ना मरे तर तुमकां कितें सांगलें तुमी आतां मिटींग करून येयले सर सर म्हटलें आपूण दखल दिता म्हटलें तेंच्यांनी आमी दखल दिता आमच्या हितून पळयता म्हटलें आतां पळोवया कितली दखल दिता ते लोकां सायटीर रावता काय तेंच्या सायटीर रावता पण सांगला तेंच्यांनी की आमी दखल दिता म्हणून म्हटलें हे अशें एश्युरन्स दिला तेंच्या पार्टीक आफयल्ले दुसरी जी कोण दुसरी पार्टीक आफूंक नासले दुसरी पार्टीक हे करून ना दुसऱ्या वटेन ते हे दिवंक ना आमी फक्त आमचो प्रश्न आमचो मांडलेलो दुसऱ्या हेतून ते दुसरी पार्टी आसा ते म्हाका आनी खबर ना आनी कितें कितें गेमी करतले म्हटलें ते सगळ्या डिपार्टमेंटाक तेणी आपल्या ताब्यान केल्ले आसा आनी ती झोल केल्ले आसा ते हेच पळय इतली कॅपेसिटी जाली ती फॉर्म 3 बी अशें गायब करून उडप म्हणजे हे सामकें म्हणजे सगळे फोर्साचेर करप पिजोवन उडप आनी ती फायलू आयज तलाटी कडेन ते मागता फॉर्म 3 प्रॉपर्टीचे जाल्यार ते म्हणटा फायल आयज ना म्हणटा थोडे वर्सां पयलीं म्हणा ती पिजल्या म्हणा अशे गोश्टी चालले आसा ती फॉर्म 3 तांकां खबर आसा फॉर्म 3चे सगळ्यो ओपन जाता म्हणून पण तेच उडयल्ले आसा आनी तेच्या खातीर हे आमकां त्रास जाल्लो आसा आनी तांकां तो फायदो त्या हेतून फायदो करता आमी सर्वसामान्य माणूस आमी कितें करतले ते म्हणटा आमकां हरयतले अशें हे जाल्लें आमकां हरोवपाचें जिखोवपाचें हे आमचे हेतून आमची कितें आसा आमची जी एन्सिस्टर प्रॉपर्टी आसा जी आमी करतात देवस्थानाचे हेतून करतात ती आमकां मेवची आनी आमकां न्याय दिवपाचो आमकां दुखोवपाचो ना आमच्या देवाक दुखोवपाचो ना ओके अशेंच मागणी करता हांव सीएमा कडेन आनी डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी ती दखल घेवची मना पासून सांगता कित्याक आमी प्रत्येक हेका सपोर्ट केल्लो आसा तो हे हितून आमचे गोंयकार म्हूण आमी गोंयकार हे आसा खुद्द गोंयकार इतलीं वर्सां रावल्ले आसा आमी हांगाच जन्माक गेले तो आमकां सपोर्ट करचो म्हणून आमचो न्याय दिवचो इतलेच मागणी करता आमी